Hymn number C38.
तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीक कोस म्हणून सोसूंक वेच्या आनी कानिंदो घेतलो तुका दिनवासून तो ओडलो तो आपल्या शिसांक केलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची Exponência mordados tarikados घेतली तुका नव्यान ती वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासवी कराराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वाडवतले हे म्हज्या कुडासाक करात तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वराक एक पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या गाडयो बाबा फिलिप नेरीकर आमच्या गोडी बाबा आनी सगळ्या यान्नेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो कर्माचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावंडांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडसडीत मुखार व्हरून पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बाई देवाची माळी सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म आनी सरकाळी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ते माटयेर मेल्यात आनी आपल्या आवडटाक गोवाय दितात तांचे बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडोव दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू गाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वगण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वजणांची आज्ञा मनात धरून ताणीं शिकयल्लें प्रार्थना दीप घेवन उडया आमच्या बापा सगळेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खोशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं आमचो विसवतो खाली आनी आमचे चुकल्याक दोशिना तशी आमची प्रार्थना दोस आनी आमकां सर्वांती आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेण्याक आमी परमेश्वराक रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातांतली सुटोय आनी सर
शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पाथाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजकोट चलयताय शासनाच्या शासनात आमेन. सूर्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुझे सोबे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. W16.
कोणवळ्या बाबा भाग्यवंत आत्मांद्वारे काय समीमान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणाक घालूशी केले देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांगता मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोवतीपणी चाकरी करूंक आमकां करुणा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. फाल्यां परो ह्या कॉपेलान गोरवेचे दीस जातले सांजे 6:30 वाजता सर्वीस कोण तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्व पवित्र देव पूर आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. वचूया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान शिरो तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Number 30